येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. सोमार दिसा गोंयांत पहिली 38 जाणांची मरणां. 6772 चाचण्यांनी सापडल्यो 2321 कोरोना पॉझिटिव्ह केसी. गोंयांत लॉकडावनाची गरज म्हणटा भलायकी मंत्री, पूण लॉकडावनाची शक्यताय भायर आयल्या मुख्यमंत्र्यान. पांच पालिका मदल्या केपें, सांगे आनी मुरगांव पालिकेचेर भाजपाचो बावटो. मडगांव पालिका राखली काँग्रेस गोवा फॉर बोर्डाच्या पॅनलान. जाल्यार म्हापशें पालिकेचेर म्हापशेकारांच्या एकवटान केला दावो. कोविडाच्या फाटभुंयेर जरी लागू केला 144 कलम. सरकार म्हणटा SOP पाळी नाशिल्ल्यांचेर खर नदर, पूण वेंचणुके वेळार खंयच दिसले नात कायदे आनी नेम. पुलिसांचे हजेरेंत SOPच्यो भयो भयो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत सुमार 38 जाणांची मरणां पळयली. 6772 चाचण्यांतल्यान 2321 कोरोना पॉझिटिव्ह केसी सापडल्यो. 15260 एक्टिव्ह केसी आसात. तेतूंतल्यो मडगांवां 1418, जाल्यार कांदोळे 1380 नोंद जाल्यात. आतां मात गोंयांत लॉकडावनाची गरज आसा आनी आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयतलो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. पूण लॉकडावनाची शक्यताय मुख्यमंत्र्यान भायर आयल्या. गोंयांतल्या कोरोनान मरपी केशींच्या आंकड्यान भिरांकूळ वातावरण तयार केलां. 38 जाणांनी निमणो श्वास घेतला. तातूंतल्या मदीं गोमेको 23 जाणांक मरण आयलां. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 9, हॉस्पिसियोत 2, एकल्याक हाजिलोत आनी दक्षिण गोंयच्या खाजगी हॉस्पिटलांत 2, जाल्यार उत्तर गोंयांतल्या खाजगी हॉस्पिटलांत एकल्यान निमणो श्वास घेतला. तातूंत दिवचलच्या 31 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्याचो आस्पाव आसा. गोंयांतली ESI दवाखाने बंद करतले. थंयचो स्टाफ आनी दोतोरांक कोविड-19च्या हॉस्पिटलांनी सेवा दिवपाक लायतले. पॅरामॅडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफाक गोमेकोत हजेरी लावपाक लायल्या. ताका डीन जबाबदारी दितल्यो. गोंयांत कोविडाच्यो केशी हातीभायर वचपाक लागल्यात, त्यो पळोवन भलायकी मंत्रालयान धास्ती घेतल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर ह्या संदर्भात बसका घेवपाचो आसा. रेजिनाल्डानूय गोंयांत कोरोनाच्या वाडट्या केशींक घेवन सरकाराचो फोग काडला. सरकारान गोंयांतूय लॉकडावन घालचें अशी ताकाय दिसता. पळयात ताचें म्हणणें. सारकें प्रिकारियस सिट्युएशन इतू बॅड आहा. गव्हर्मेंट कितें सांगू, 10 वरां 11 वरां पेशंट भायर हॉस्पिटलांत कॅज्युअलिटी आसता. तो बाडे कोमॉर्बीड, ताका ऑक्सिजन 80 आसता, 80-70 आसता ऑक्सिजन, आनी तो काटा थिंग बसून आहा. तेगे डायबिटीज चडटा, सॉल चडटा, तेका जेवण ना, उदो ना, कांय ना, कोण वचना तेजे पयलीं. थिंग कोण ना, एसिस्टन्स करपाक कोण ना. हांव परत एक सांगता, आमी सगळीं स्कुलां जी आहा पळय न्ही, ही परत बंद केल्या. टिचर्स आनी तो सगळो स्टाफ हांकां सगळ्यांक घरा धाडले. जेंकां वर्किंग ना, म्हणजे काम ना, तांकां आमी घरा बसा म्हणून सांगलें. म्हणजे आत्ताच्या घडीक आमी परत एकदां म्हणजे पूर्ण लॉकडावन जर केलें जाल्यार परत म्हणजे जी स्थिती आमचेर मार्च, एप्रील, मे ह्या 3 म्हयन्यांत आयिल्ली, परत हांगासल्यान लेबर वचपाक लागतले, कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद जातली, इंडस्ट्री बंद जातली. आनी हे सगळें करता आसतना परत आमकां फार्मा इंडस्ट्री चालू दवरपाक जाय. गोंयांतली मेजर फार्मा इंडस्ट्री जर मेडिसिन्स तयार करिना जाल्यार ती गोंयाक आनी देशाक फार्मा इंडस्ट्री मेळूंक शकना. आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट ऑफिसीस आमी बंद करून घरा कडेन बसूंक शकना, कारण डिजास्टर मॅनेजमेंट जर करतले आसत जाल्यार सगळे गव्हर्मेंट म्हणजे जितकी लागता आमी पळयता आतां. आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पुराय एक्टीव रावचें पडटा, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट एक्टीव रावचें पडटा, WRD डिपार्टमेंट एक्टीव रावचें पडटा. आमकां हेल्थ डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट तो 100% एक्टीव रावपाक जाय. उरली आमची ल्हान सान जी डिपार्टमेंटां तांचो स्टाफ रिक्विजीट करून आमी आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटांनी घातला. आतां हाज्या व्यतिरिक्त थोडेशे कोण जर इंडस्ट्री आनी हांव मुद्दामून पर्सनली मॉनिटर करता की डेली लोक गोंयांत कितले येता. हांव 4 दीस जाले मॉनिटर करतालो. पयले दीस 1500 येताले. कालचो डेटा जर बाय रोड येतालो तेंचो घेतलेला 700 आहा. आतां हे 700 जाणां हे सगळे ड्रॉप जाल्या. बाकीच्यो स्टेटी आहा त्या कोवीड एट प्रेझेंट विदीन द स्टेट आसा. आमी पळयता की ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसर आमी म्हटलां की मायक्रो कंटेनमेंट आमी करपाक लागल्या. लोकांनी अननेसेसरी घरा भायर सरचें न्ही. लोकांनी दुसऱ्यांच्या लग्नाक वयचें न्ही. म्हाजें सरळ म्हणणें, म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, वयचें न्ही. लोकांनी इन्विटेशन दिलां सुद्दां जाल्यार वयचें न्ही. घरच्या घरा तांकां लग्नां करूं न्ही. काल्या जात्रेक प्रेयर्स आसतली चर्चींतली किंवा दर्ग्यांतल्या डेलीची नमाज आसतली, घरा कडेन बसून पडची. हांव म्हणटा देवळानूय बी जाल्यार गर्दी करून वयचें न्ही.
नमाजीनूय बी गर्दी करून वयचे न्ही, आपल्या घरा कडल्यानूच देव पावोवंक शकता. आत्ता जो आमी कोरोना व्हायरस स्प्रेड जाता तो विदीन द स्टेट आसा, भायल्यान येता किंवा आमी त्या खातीर म्हटलें हांवें परत हांव सांगता तें अननेसेसरी घरा भायर सरचें न्ही. जाका गरज आसा, जाका खरोच कामार वचपाक जाय तेणी भायर सरचें. ही सरकाराची कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट आसा, ती सगळ्यांनी जर मान्य करीत. हांवें आयजूच इन्स्ट्रक्शन दिलां, फाल्यांच्यान स्ट्रिक्टली फंक्शनां वचून बंद करतले, परत मात बंद केली म्हणू नाकात. आयक पळय आतां त्या खातीर हांवें आज पुलिशेक सांगलां, खंयसरूच कोणाचीच गय करूं नाका. डायरेक्ट फंक्शनां बंद केल्यार जाता. डेप्युटी हांवें बोथ द कलेक्टर्स आनी पुलीस हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिलां, तुमी वचून बंद करा. सरकारान बंद केली म्हणपाची ना. ह्या स्ट्रिक्टली मिनिस्टर आसूं किंवा कोणूय आसूं, हांवें स्ट्रिक्टली सांगलेले आसात की कोणूय आसल्यार जाता, तुमी डायरेक्टली वचून बंद करा. हांव सांगचो ना म्हणून, म्हणजे खंयसरूच परत म्हाज्या कडल्यान रिक्वेस्ट येवची ना चालू कर म्हणून. बंद केल्यार जाता, कांयच फरक पडना. आमकां लायफ म्हत्वाचें आसा फंक्शनाच्या पेक्षा. म्हापशाचें उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केलां, भलायकी मंत्र्यान सांगलां. थंय आनीक बेडी आनी ऑक्सिजनाची पुरवण करतले. होम आयसोलेशनाचो पर्याय स्विकारप्यांनी सरकारी SOP खरसाणेन पाळचे असो उलोय ताणें मारला. सरकारी वैजकी अधिकारी तपासण्यो करतले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. भारतात फाटले 24 वरांत 3,52,991 नवीन कोरोना केसींची नोंद जाल्या. एका दिसात नोंद जावपी हो आतां मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो आंकडो. तशेंच 2,812 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1,73,06,300 पावलो. अमेरिकेत सगळ्यांत चड कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. थंय 3,02,00,000 कोरोना केशी नोंदयल्यात. फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है, जिसमें कि नागालैंड, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना जैसी स्टेट्स आती हैं. हम उस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. साथ ही अगर हम देखें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं. साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंट लाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं. साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी एज ग्रुप है पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको कवर कर चुके हैं. तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जिसमें कि हम मुख्यतः हाईलाइट करना चाहेंगे लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है. डियर कुलीग्स, एक मेजर चैलेंज हम लोगों के सामने है, वह यह है कि आज हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं. तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना फोकस्ड अटेंशन कोविड मैनेजमेंट पर जिस तरह से कि हम पिछले 1 साल 3 महीने से लगाते आए हैं, उसी को हमें कंटिन्यू रखना है, रिन्यूड विगर के साथ काम करना है, जिसमें कि हमारे मेन 5 अप्रोचेज रही हैं, जो कि अगर हम देखें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. आज जरूरत है कि हम इस अपनी अप्रोच को फील्ड में लागू करते समय 3 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर अपना फोकस बनाए रखें, जिसमें हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे मुख्यतः कंटेनमेंट, सेकंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, थर्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट. कंटेनमेंट के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि अन्य बीमारियों के मुकाबले अगर हम देखें तो कोविड का जो वायरस है वह ह्यूमन होस्ट में ही रहता है. 2 सप्तकांच्या कर्फ्यू उपरांत कर्नाटकान 14 दिसांचो लॉकडाऊन जाहीर केला. फाटल्या 24 वरांत कर्नाटकात 34,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एका बेंगळुरूत 20,733 कोरोना केशी नोंदयल्यात. एकूण आंकडो 13.39 लाखांचेर पावलो. 143 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. कोरोनाच्या केशींनी वाड जाता आसतना भारतीय वेंचणूक आयोगान राजकी पक्षांक सभा घेवपाक परवानगी दिल्ल्यान मद्रास उच्च न्यायालयान खर भाश्य केलां. वेंचणूक आयोगच कोरोनाचे ल्हारीक जबाबदार आसा. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करपाक जाय अशें न्यायालयान म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
5 पालिका मधल्या केपें, सांगे आणि मुरगांव पालिकेचेर भाजपान, मडगांव पालिकेचेर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्डाच्या पॅनलान, जाल्यार म्हापशें पालिकेचेर म्हापशेकारांच्या एकवटान दावो केला. 5 पालिका खातीर 93 प्रभागांतल्यान 402 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली. मुरगांव पालिकेच्या 25 प्रभागांतल्या 125 उमेदवारांनी दावेदारी दाखल केल्ली. मुरगांव प्रभाग क्रमांक 12तल्यान 11 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्ले. कारापूर सरवण पंचायतीच्या पोट वेंचणुके खातीर 5 आनी वेळी पंचायतीचे पोट वेंचणुके खातीर 2 जाणांनी आपले नशीब आजमायले. म्हाका दिसता ही लोकांची पावती आसा. दाजीन तें काम केलां सिटीन. आमी दोगांनी तें काम करून हाडलां. ते 15 वर्सां दाजीन काम केलां. ताजी पावती आसा. आनी इतले कोविडाचे स्केर आसून सुद्दां कोविडाचो सामको सद्या तो बोवाळ चल्ला. तातूंत सुद्दां आमच्या जाणट्या लोकांनी येवन वोटींग केलें. हीच म्हाका दिसता आमच्या सगळ्यान व्हडली विक्ट्री. एक काँग्रेसचे कॅन्डिडेट, असेंब्ली कॅन्डिडेट प्लस तृणमूलाचो एक असेंब्ली कॅन्डिडेट, त्यांची सुद्धा त्यांची जागा दाखयली माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी. जितले म्हणजे कम्पेअर टू अदर्स वॉर्ड, आमचो वॉर्ड आमी एक आयज आमच्या वॉर्डाक युडी मिनिस्टर आसा. तरी पण युडी मिनिस्टराक कसली गरज पडली? सीएमाक आपोवपाची गरज पडली. तो डेव्हलपमेंट करून हांकां जिखपाचें नासलें, चिटींग करून जिखपाचें. मिलिंद नायकान भरपूर कामां केले. मिलिंद सगळे फूल ह्या क्रेडिट गोज टू मिलिंद नायक. कार्यकर्त्यांनी जितली मेहनत केलेली ह्या इलेक्शनाक प्रोसिजराक, तो मेहनत आमकां आतां रिजल्टानुसार आमकां कळ्ळा की 316 अशे मतांनी आमी जिखलेली आसा. I was contesting from ward number 14 and this victory was sure, and I thank all my supporters, all the कार्यकर्ता. त्यांच्या सपोर्टा खातीर आमी आज जिखली आणि थँक यू टू ऑल ऑफ देम. I will be developing this ward as I done in ward number 2. And I'll keep the people happy in that ward. चंद्रवाडा एरिया तितून हांव जिंकलें. म्हाका टोटल वोटींग 1269 पडल्या आनी लीड म्हजी 809 येता. चड वोट पडल्या म्हाका, कित्याक हितून सरान चड डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आनी हांव न्यू आसून लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलें. कोविडा हितून सुद्दां लोक येवन तेंच्यांनी वोटींग मारलें म्हणून सगळ्यांक खूब थँक्यूल आसा. contested on the Fatod of our panel. This is a victory where the people of Mongol and Madel have endorsed the development work of Sri Vijay Sardesai. We have been doing development for the last 5 years, and that is there for all the people to see. Shinvi Shirvaikar Suchita Subodh 515 votes. 23 votes. Dankar Chetan Gurdas won by 306 votes. Dankar Chetan Gurdas 441 votes. Modak Ganpat Babu 415. Naik Rajesh Shantaram 192. Declaration of result. Ward number
आमचे ह्या मतदारसंघाचे आमचे अध्यक्ष नवनाथ नाईक, तसेच आमचे ह्या मतदारसंघाचे आदले आमदार बाब सुभाष फळदेसाय, तसेच आमचे पक्षाचे सगळे प्रमुख पदाधिकारी, आमचे झेडपी सुरेश केपेकर, बाकी सगळे जे हांगासर उपस्थित असतात ते, आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आमचे सगळे कॅन्डिडेट यांनी सगळ्यांनी ज्या पद्धतीन काम केले, लोकांपर्यंत संपर्क केलो, लोकांचो विश्वास ते जिखले, आणि ताका लागून आयज हांगासर यश जे आसा हे तांकां मेळ्ळां आणि भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत अशा पद्धतीन सगळ्या ह्या पॅनलाक मेळिल्ले आसा. म्हाका खूब खुशी जाता कित्याक मागे सपोर्टर्स जे आहा ते मागेली एकट्याली जीत न्हू, तेंगे सगळ्यांची जीत आहा आणि पुरे सांगेकारांची जीत आहा. सांगेकारांक जाय आशिल्ले की हांव निवडून येवं म्हणून. सांगेकार सगळे सांगेकार मागताले आणि भायरचे ज्यो आमगे गोव्यांचे जे लोक आहा ते पण म्हाजे खूब मागताले. हांव तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. अशें कितें पॉलिटिक्स जालें की तुका ओडपा लागून गेमी जाल्ल्यो तयार केल्ल्यो? आमकां अशें दिसता की ऑलरेडी त्यांनी डिक्लेअर केल्लें की 10 वार्डां भितर एक कॅन्डिडेट दवरले म्हणून. मागे वार्डां खंयचो कॅन्डिडेट तेंगेले आशिल्ले ते म्हाका खबर ना आणि म्हाका अशें दिसता मागे म्हाका डिबेट करपाक कोणाक केल्लें. हांवें आतां म्हणिल्ल्या भशेन आतां तुमकां म्हणलें तशें की वॉर्ड नंबर 8 हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून निवडून आयिल्लो आसा आणि म्हाका लोकांनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून निवडून दिल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की हांवें तांचे समितीन तांकां विचारून सगळें डिसिजन घेवपाचें आणि मागीरूच हांव डिस्कस तुमच्या अगेन्स्ट बीजेपी कॅन्डिडेट आशिल्लो? तुमच्या अगेन्स्ट बीजेपी कॅन्डिडेट बीजेपी कॅन्डिडेट आशिल्लो. पयले सुवातेर म्हज्या आख्या वार्डाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. इतलो विश्वास तांणी म्हजेर दवरलो आनी इतकी मतां 270 मतां 453 म्हाका दिली आणि एक बरी लीड 10 वार्डां मदीं म्हाका एक विश्वास आसा की 10 वार्डां इतली लीड आसची ना. ही लीड म्हज्या लोकांनी दिली. सातत्यान 5 वर्सां केल्लीं कामां मिलार सायबीण आनी पायकदेवाचे मनांतल्यान उपकार मानता की तांचो आशिर्वाद भरभरून म्हजेर उरलो. जे सेक्शन 144 लागलेले आसा ते इम्पोज जातले तुमकां. जे जितले क्राउड आसा ते डिस्पोज जाया. जितले लोक हांगा जमा जाल्ले आसात ते डिस्पोज जाया. तुमच्यो गाडयो काडा आनी हांगासरले वचात. जो हांवें म्हापशेकारांनी हे दाखोवन दिता बऱ्यापैकी आशिर्वाद दिले आणि आमचे हेचे 5 निवडून हाडले. एक आमचो 17 वोटांनी गेलो. आता जर कावन्सिलाक निवडून आमी येयले आणि पॅनल आमचे जर येयले जाल्यार आमी मॅनिफेस्टोन ऑलरेडी घातला जे आमी करपाक जाय. गोवा 365 रिपोर्टिंग टीम. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कोविड-19चो भार कांय कडेन जाल्यार अक्षरशः सांवार आनी ह्याच काळात 5 पालिका आनी 2 पंचायती खातीर शुक्रारा मतदान जालें. 144 कलम लागू आसा. सोशल डिस्टन्स पाळपाक जाय, मास्कां बंधनकारक, गर्दी करची न्हू अशे जायते सरकारी SOP जाहीर जाल्यात. पूण निकतेच जावन गेल्ले मतदाना वेळार वा निकाला वेळार ह्या SOPंच्यो भयो जाल्ल्यो दिश्टी पडल्यो. पळयात गोंयभरचे देखावे. Suchita Subodh 515 votes. 23 votes. Tankar Chetan Gurdas won by 306 votes. Tankar Chetan Gurdas 441 votes. Modak Ganpat Babu 415. Naik Rajesh Shantaram 192. Teresa
अरे पापियानो 144 कलम लायला, गर्दी करूंक जायना, जाणत मरे 5 मिनटां दितात, हांगाच्यान फुज्जो काडात, नाजाल्यार करतले कारवाय अशें फकत म्हापशेचे पुलीस सांगतना दिश्टी पडले, नाजाल्यार खंयचे कडेन कांय ना. पळयात. जे क्राउड हांगा जमल्यात ते डिस्पर्स जाया. जे सेक्शन 144 लागलेले आसा ते इम्पोज जातले तुमकां. जे जितले क्राउड आसा ते डिस्पर्स जाया. जितले लोक हांगा जमा जाल्ले आसात ते डिस्पर्स जाया. तुमच्यो गाडयो काडा आनी हांगासरले वचात. 5 मिनटां तुमकां टायमींग दितले आसात तेन्ना सेक्शन 144 आसा ते इम्पोज जातले तुमचेर. सगळे क्राउड जितले जमा आसात ते सेक्शन 144 तेंचेर इम्पोज जातले विदिन 5 मिनिट्स. तुमच्यो गाडयो आसात त्यो काडात आनी वचात. The total number of valid votes in ward number 5 is 1,025. 12 rejected votes and total of 1,037 votes. गोंयभरच्यान 365चे खबराकार. मोसम नासलो तरी गोंयांत पावस हजेरी लावपाक शकता. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत हवामानात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिश्टी पडलो ना. पणजे चडांत चड 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत सामान्य तापमान उरलें. 26, 27, 28, 29 आनी 30 एप्रिलाचे मजगती पावसाची शक्यताय आसा. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.